रात जागरणेक आमी नायट विजिलाक सुरवात करता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो येवकार आमी घेतले कितें भाशेन सगळीं उबी रावया आनी आमचे मागणी आमी करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भोव सुर्गींच्या बापा, आयच्या ह्या रात्री जागरणेक तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हणून आमी विस्वासान प्रार्थना करता. कितें भाशेन आमचो सांगात घेवंक आमचो सांगाताक आमचे बरोबर हे मागणे आनी आमी जागरण बरी तरेन करूंक पवित्र आत्मो आमकां तूं दी सायबा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोडांत ताचे कुरपेन आनी ताच्या आश्र्याखाल ही रात्र जागोवन आमी करता आसतना सगळीं आमची भावा भयणां जी कोण आज आमकां प्रोत्साहन दितलीं, जी कोण आपलें उलोवप करतलीं, जी कोण आपल्या ह्या पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आपली गोवायकी दितली, तांकां तूं सगळ्यांक तुज्याच ह्या आत्म्याचे कुरपेन भर आनी आमकां ही रात्र जागोवन करूंक आमचें मन उजवाडाय, आमचीं काळजां तयार कर आनी बरे तरेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कोचोवन ताचो ओर्थ आमकां मेळून आनी आमी उक्तेपणी ही रात्र जागरणेक वांटो घेवंक आमकां करपा दी. जायतीं आमची भावा भयणां येवंक नात, पवित्र आत्म्याक सुचय, तांचें मन जागय आनी तांकां सायबा ह्या वेळार हांगासर येवंक तुजे कुरपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जेन्ना ती गरीब विधवा देव टेंपलांत आयली हुई आनी तिणें सगळ्यावन चड पयशे गायले वय ना, फकत 2 नाणें गायलो हुंय ते पेटींत आनी कोणें पडयले ते जेजून पडयले आनी जेजून पडयले आनी म्हणलें तिणें सगळ्यावन चड पयशे घातले. कित्याक तिणें न्हू जें तिचे लागीं आसलें तें पासून घातलोलें हुंय त्या दिसाचें, म्हणजे सॅक्रिफीस तिणें केलो आनी कोणें नदर गायली तिचेर जेजून. तिका दिसलें कोणी कोण चोवचें ना म्हूण आपलो सॅक्रिफीस करता तेन्ना हय न्हू कितें आमकां उणें करपाक पडटा. आयज तुमी कितें उणें करतलीं? न्हीद उणें करतलीं, करेक्ट? आनी न्हीद उणें करतकूच एक सॅक्रिफीस कसो जाता आनी तुवें आनी हांवें हो सॅक्रिफीस कित्या पासत भेटयलो जाल्यार न्हू देव नदर ताचेर बेसांव घालतलो. आनी तर हांव मागतलो आसलो अगेच मनान न्हू सायबा हांव हांगा आयलां, तुवें म्हाका हाडला अशें इल्लें मागणें कर आनी इल्लें हो सॅक्रिफीस सायबा हांव तुज्या हातान घालतां. हो सॅक्रिफीस तूं उजार कर कोणी म्हज्या भुरग्यां पासत. कित्याक सॅक्रिफीस केलोलें केन्नाय ताचें लुसखण जायना. तर एक इल्लेशें मागणें तुजे भितर म्हूण दोळे धांपून इल्लें एक मागणें कर सायबा तुवें म्हाका ह्या जाग्यार हाडला आयज, आख्खी रात म्हजे मुखार आहा आनी म्हजें मौन आसा. इल्ली हो सॅक्रिफीस करपाक हें विजिलांत आनी म्हजें जिवीत तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुजें बरेंपण आयलेलें. तुका तर दिसता हो सॅक्रिफीस तुका हे इगोर्जे पासत भेटोवपाक जावं पात विगाराक जावं पाप सायबा पासत जावं तुज्या शेजाऱ्यां पासत सोयऱ्यां पासत भेटय, पूण बेस्तो वचनाका. कितेंय कर, कितें उबार हो सॅक्रिफीस. जेन्ना जॉब हय सद्दां सकाळ फुडें उठ्ठालो सॅक्रिफीस करपाक, देव पळयतालो आनी देव सगळे ताच्या कुटुंबांतल्या मेंबरांक आनी ताचे लागीं जे आसले नासले सगळे ताचेर वेडो घालतालो हय, सांबाळतालो. आनी असलेंच आमचें मौन जावं दी सायबा हो सॅक्रिफीस तुका भेटयता आनी तूं म्हाका करपा दी. म्हाका जेन्ना न्हीद येता वो आनी कितें आडको येता, वचपाक दिसता, उठोंक दिसता, सायबा तूं म्हाका बोड दी तुज्या आत्म्याची. आनी अशें आसतना कितें भाशेन आमी नव्यान आयज कांय बरे तरणाट्यांनी सुरवात दिली आमकां ह्या मागणेची नायट विजिलाक. आमी एक भाशेन न्हू सगळीं हात वयर काडून देवाक आर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 हालेलुया. तर आम्ही फुडें व्हरुया आमचो विजय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाच्या भावनानो ओ वेळ जावन आसा पवित्र आनी ह्या आयची रात देवान आमकां फावो केल्या ह्या पवित्र रातीक मोगाच्या भाव भयणानो आमी जाता तितली आमी देवाक आर्गां दिवया वाखाणुया गीत वाचुया कित्याक जॉन चॅप्टर 3 आनी 27वी वळ आमकां सांगता देवान दिल्या बगर कोणाकूच कांय मेळना ही आयची रात पवित्र रात ह्या पवित्र प्राचिताच्या काळान मोगाच्या भाव भयणानो आमकां बापान जेजूच्या पांया लागीं ओडून हाडल्यात आयज जेजू आयज आमच्या मदेकांत हाजीर आसा मॅथ्यू चॅप्टर 18 आनी 20वी वळ आमकां सांगता दोगांवो तेगा जाणां मदें हांव हाजीर आसा तुमी स्वत मानतात आयज जेजू आमच्या मदेकांत हाजीर आसा म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र पुस्तक जावन आसा स्वत मॅथ्यू चॅप्टर 5 आनी 18वी वळ आमकां सांगता जेजूच्या उतराक लायली एक कुरू एक टीप मात्रा कांयच उणी जावची ना सोत आनी जेजूचें उतर जावन आसा सो जॉन चॅप्टर 6 आनी 40 आनी 4 आनी 40 आनी 5 वळीन जेजू सांगता बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना प्रेज द लॉर्ड तर आमी सगळीं उठुया सगळीं आमी उठून सगळीं आमी उठुया मोगाच्या बापान सगळीं आमी सगळीं उठून आमच्या पवित्र बापाक आमच्या पवित्र मोगळा जेजू आनी आमच्या मोगाच्या पवित्र आत्म्याक हात वयर काडून आमी आर्गां दिवया हालेलुया 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 सगळीं म्हणुया मोगाळ बाप्पा सगळीं म्हणुया आमी मोगाळ बाप्पा आर्गां तुका मोगळा जेजू आर्गां तुका मोगळा पवित्र आत्म्या आर्गां तुका मोगाळ बापा महिमा तुका मोगळा जेजू महिमा तुका मोगळा पवित्र आत्म्या महिमा तुका हालेलुया 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 सगळीं सगळीं हात वयर काडून सगळ्या काळजांनी मनात आनी शक्तीन आमी मोगाळ बापाक मोगळा जेजूक मोगळा पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आमी हांगासर आमचेच खातीर न्हय जाल्यार आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या भावा खातीर आमच्या भयणा खातीर आमी आर्गां दिवंक आयल्या कित्याक ह्या प्राचिताच्या काळान आमी संधान करूंक आमची जिवीत नव सरूंक आयल्यात मोगाच्या भाव भयणांनी हो आमचो खाशा देश सुनू आमचो खाशा दिन आसा स्वर्गार फिलिपियन चॅप्टर 3 आनी 20वी वळ आमकां सांगता आमचो खाशा देश जावन आसा स्वर्गार आमी स्वर्गार आसत्या बापाची भुरगीं ह्या संवसाराक ट्युरिस्ट कशी आयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. विशाल काय बी मोगाच्या भाव भयणांनी आयज रातीक आमकां ह्या प्राचीन काळान आमी आसा तर मोगाच्या भाव भयणी विशाल कायन आमी गायन घेवया संतोष या आमी सदांच आमी मोगाच्या भाव भयणी संतोशान आसूंक जाय सगळीं ताळयो वाजोवन सगळीं ताळयो वाजोवन Santosia, 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 देवाच्या भुरग्यांनो. Santosia, 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 देवाच्या भुरग्यांनो.
Santo sia, santo sia, santo sia, santo sia, santo sia देवाच्या भुरग्यानो. Santo sia, santo sia, santo sia, santo sia, santo sia देवाच्या भुरग्यानो. हसूया, 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 हसूया देवाच्या भुरग्यानो. हसूया, 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 हसूया देवाच्या भुरग्यानो. तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे देवाच्या भुरग्यानो. तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे, तालियो पे देवाच्या भुरग्यानो. हातिया, 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 हातिया देवाच्या भुरग्यानो. हातिया, 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 हातिया देवाच्या भुरग्यानो. दिनवासिया, 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 दिनवासिया देवाच्या भुरग्यानो. दिनवासिया, 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 दिनवासिया देवाच्या भुरग्यानो. उल्हासिया, 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 उल्हासिया देवाच्या भुरग्यानो. उल्हासिया, 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 उल्हासिया देवाच्या भुरग्यानो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी तुम्ही खुशाल होय होय. तर वडिलांनी एक जेजूक आम्ही ताळयाची भेट देऊया सगळे आम्ही खुशाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होय मगच्या बाबनेनी खुशाल काय जावन आसा आमच्या जिवितांत जेजू. एक तेसोनिक चॅप्टर 5 आणि 16, 17, 28 वळ आमकां सांगता सदांच खुशाल रावात, थांबून आसता मागणी करात आणि खंयचे परिस्थितीत देवाक आर्गारुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयज जर आमी हांगासर आमी देवाक आर्गां दिता, वाखाणटा, दिन वाचता जाल्यार हो वेळ आमकां कोणी पाव केला, जेजून पाव केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगच्या भाव भयणांनी जेन्ना आमी खुर्साचेर नदर मारता आमकां कितें मेळटा? जॉन चॅप्टर 3 आणि 16वी वळ आमकां सांगता खरेंच ताचेर भावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं देवान आपल्या एकल्याच पुता गोपून दिलो. इतलो ताणें संवसारान आमचो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आमी खंयची आमी जावन आसा स्वर्गीची आमचो खाशा देव आसता स्वर्गार आनी स्वर्गार आसता बापाची भुरगीं मोगाच्या बाबनी जेजूच्या मोगान आमी भरूंक जाय. वय किना, वय किना, वय किना. वय जेजू जावन आसा आमचो मोग आमी गायन घेवया. जेजू तुजो मोग करता, म्हजो मोग करता, आमच्या सगळ्यांचो मोग करता. वय किना. प्रेज द लॉर्ड. आमी आनी एक फावटी हात वयर काडून आर्गां गायन घेवया. Gesù tuzo moग करता, Gesù tuzo moग करता, मोचे सोवे आसा Gesù, तो तुzo मोग करता. Gesù tuzo मोग करता, Gesù tuzo मोग करता, तुझे सोवे आसा Gesù, तो तुझो मोग करता. Gesù तुका हांसयता, Gesù तुका हांसयता, मोचे सोवे आसा Gesù, तो तुका हांसयता. Gesù म्हाका दोलयता, Gesù म्हाका दोलयता, तुझे सोवे आसा Gesù, तो म्हाका दोलयता. ला 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 ला. सगळी कुवत
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगच्या भाव बिनानो आम्ही मातशी बसूया हांव तुमकां म्हजी टेस्टमी सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया रोमन चॅप्टर 10 आणि 17 वळा आमकां सांगता क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आणि कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगच्या भाव बिनानो म्हजें नांव रमाकांत तुळसकर हांव 16 वर्साचो आसतना एका काजराक वचून म्हज्या इश्टमित्रा बरोबर सोरो पिवंक शिकलो आस्ते आस्ते म्हजो सोरो चड जालो म्हजी आवय खूब बेजार जावंक लागली आपल्याचो पूत केन्ना सोरो पिनासलो आतां सोरो पिवंक लागलो मोगच्या भाव भयणानो जाय ते कामां म्हाका मेळटाली पूण सोऱ्याक लागून म्हज्यान काम करूंक जायना सुट्टाली जाय त्या देवळांनी गेली देवळान कितें मागलें ना कोंबो हें तें सगळें दिलें पूण कोणाच्यानूच म्हाका साल्वार करूंक जालें ना उपरांत म्हज्या भाव भयणानो कोणाक सांगून म्हाका भायल्या गांवांत धाडलो हांव कुवेट गेलो कुवेट वचूनूच 4 म्हयन्यांनी म्हजी आवय मेली आवयचे मोडे पासून म्हाका पळोवंक मेळोंक ना हांव खूब रडलो खूब दुखी जालो 2 वर्सांनी हांव आयलो आनी 2 वर्सांनी हांव जेन्ना आयलो तेन्ना परत म्हजी गोती जाली म्हज्या इश्टा मित्रा बरोबर परत हांव सोरो पिवंक लागलो म्हजो चड सोरो जावंक लागलो बापूय म्हजी भयण एकदम सारकी बेजार जाली रोखडोच म्हाका काजार केलो लग्न केलो हांव लगीन जालो ते बाबडे चेडूं हांव कुवेटकार म्हणून म्हजे कडेन लग्न जालें मोगाच्या भाव भयणांनी लग्न जातात रोखडोच हांव परत सोरो पिवंक लागलो चेडूं दुखांनी रडलें जाय ती कडेन आमी ती गेली ताका सांगलें हिंगा व्हर थिंगा व्हर सगळे कडेन वचून कांयच जावंक ना मोगाच्या भाव भयणानो उपरांत मोगाच्या भाव भयणानो खूब कठीण परिस्थिती जाली आमी एका भाड्याच्या घरांत रावतालीं कोणी सांगलें की वच तुजो घोव बेळगांव वच थिंगा वच कोण एकलो मोयर आसा थिंगा तुका हें करतो थिंगा बरो करता आमी बेळगांव गेली आनी बेळगांवसून आमी थिंगा गेल्या उपरांत बेळगांवसून आयली तेन्ना त्या मोयरान आमकां एक पोळी दिली नाल्ल पोळी दिली आमी भाड्याच्या घरांत थिंगा रावता आसतना तेणें सांगलें तिची कोंट आहा थिंगा वच आनी ते पूर सकाळी फुडें पूर फातोडेक 4 असो उठ आनी पूण कसो पूर सकाळी फुडें उठ आनी नाव आनीक पूर मागीर हांव न्हांवलो ती पुडी घेतली थिंगा पुरून गेलो तेन्ना आमच्या फाटल्यान शेजारीन आसली ती शेजारीन शेजारीन तिणें पळयलें जी आमची भाटकान आसली ताका सांगलें की अशें कितें हाडून पुरलें म्हणून ती भाटकान भिली घडये हांव तिका दिसलें की हांव तिचें घर खावंक सोदता म्हणून ती काडलें ती येयली आमगेर रमाकांत तूं 15 दिसाचो म्हाका टायम दिलो घर खाली कर घर खाली करूंक मोगाच्या भाव भयणांनी आमी घर म्हाका दुसरें पळयलें मेळोंक ना मागीर 7 दिसाचो टायम दिलो मेळोंक ना मागीर 3 दिसाचो टायम दिलो मेळोंक ना मागीर तांणी म्हाका गुंडा काडले मारपाक गुंडा आयले आनी गुंडा येवन म्हणूंक लागले रमाकांत तेन्ना हांव नासलो म्हजी बायल आसली 3 दिसां भितर जर तुजें घर जर तूं खाली करिना जाल्यार आमी आंडये कुंडये काडटले आनी भायर मारतले बायल म्हाका म्हणूंक लागली रमाकांत कितें कर आनी वच फाल्यां घर कशे भाशेन पळय म्हज्या भाव भयणींनी आयलो जे म्हजे इश्ट मित्र आसले म्हज्या बराबर सोरो पियाताले जेवता खाताले तेणी सगळ्यांनी म्हाका दार बंद केलें उपरांत म्हज्या भाव भयणींनी म्हाका खूब पश्चाताप जालो म्हाका एक कार्यावळ्यार एक सोऱ्याचे बार दिश्टी पडले त्या बाराच्या भितर हांव गेलो आनी हांव आपले बरो पितलो तितल्यात म्हज्या बायलेचो म्हाका उगडास आयलो बायलेन म्हाका सांगलेलें रमाकांत जरी तर तूं एक सोऱ्याचो तेंप पासून तुवें चाकलो जाल्यार तुज्या तोंडाक वास येयलो जाल्यार आपूण ह्या घरांतूच गोड पावस दिवन मरतली आमी फाटीं पांय काडलो आनी चलो दिलो हांव खासा वीस कसो जालो आख्खो घामेलो कसो जाल्लो सांजेची सुमार 7 वरां अशी जालेली वास्को इगोर्जी लागीं थिंगा एक 4 गाड्यो आसलो त्या गाड्या कडेन हांव गेलो आनी ताका म्हणलें बाबा म्हाका एक सोडा दी
ती आम्ही सोडा घेतल्या तोंडाक लायता एक आवाज म्हज्या कानार पडलो, एलोय एलोय लामा सबाक्तानी. त्यांना म्हाका कांयच खबर नासली एलोय एलोय लामा सबाक्तानी कितें ते. जेन्ना हांवें पवित्र पुस्तक घेतलें आतां म्हाका कळटा की एलोय एलोय लामा सबाक्तानी उतर जालो आसा मार्काचे शुभवर्तमान आवेशपर 15:34 वळीन जेजू उलो मारता दनपारच्या भारार. देवा म्हज्या देवा कित्याक म्हणून तुवें म्हाका सांडलोय. हांवें त्या बाबाक विचारलें, बाबा तूं कितें चलता? तो म्हणलो, आये थिंगा म्हणजे जेजूचे प्रेयर चलता, तिका जाय तें मागता तें मेळटा. हांवें त्यो ती सोडा पेलो आनी हांव थिंगा गेलो. जशें आमी आतां देवाक आर्गां दिली हालेलुया करून सगळीं आर्गां दिली. हांवें तांकां पळोवन हांवेंय हालेलुया केलें. म्हाका कांयच खबर ना हालेलुया आनी कितें तें. म्हज्या भाव भयणी, तेन्ना एक देवाचें उतर आयलें. ब्रदर एडमंड थिंगा प्रिचींग करतालो तेन्ना तेज्या तोंडासून एक उतर आयलें. मॅथ्यू चॅप्टर 7 आनी 8वी वड. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उक्तें जातलें. सोदता ताका गावता, दारार मारता ताका दार उक्तें जाता. अशें म्हणून ताचें आसलें. हांवें जेजूक सांगलें, जेजू हांव सारको निराशी सारको जाला, म्हाका घर ना, म्हाका घर जाय. गुंडा म्हज्या फाटल्यान लागल्या 3 दिसांनी घर खाली करूंक लागलें. जेजू हांव म्हाका घर दी. पूण त्याच वेळार ब्रदर एडमंडान तिंगा सांगलें, तुमी मागतात तेन्ना तुजें काळीज आनी जेजूचें काळीज एक जावंक जाय. जी कितें वायट संवय आहा ती ह्याच वेळार तुमी सोडात. म्हाका भाव जायते वीस आसले. म्हाका सोरो पियेतालो, मोडको विडटालो, इडये ओडटालो, सगळें तरी खोटेपण म्हज्या भितर आसलें. पूण हांवें जेजूक सांगलें, जेजू हांव सगळ्यान पयलीं म्हजो हांव सोरो सोडटा अशें सांगलें. आनी आमी रिटीर कबार जालो, घरा कडेन गेल्या उपरांत बायल म्हणून जाली, रमाकांत तुका बिराड मेळ्ळें? हांवें म्हटलें ना गो, पूण एक सांगता. तिका म्हटलें इगर्जे कडेन प्रेयर आसतलें, जेजूचे प्रेयर आसता. त्या बाबान सांगलां म्हाका की तिका मागता तें मेळटा. आनी त्या कडेन मागलें, म्हाका घर दी म्हणा. तें घर कशें? म्हजें स्वताचें घर, म्हाका भाड्यान रावूं नाका जेजू म्हणून सांगलें. ना जाल्यार हांव त्या गुंडाच्या हातीन मरता. काडलो आनी रावलो. बायल म्हणल्यार तूं बेबदो आनी हें तें सगळें हांवें सोंसलें. ओग्गी रावलो. 3 दिसांनी सांगलेले प्रमाण ते गुंडा आयले. रमाकांत म्हणूंक लागले, वय म्हाका एकदम सारकी बिराड. बायल म्हाजी सारकी उत्साह भर जाली. हांवें म्हणलें एलोय एलोय लामा सबाक्तानी म्हटलें, एलोय एलोय लामा सबाक्तानी म्हटलें. ते म्हणाले कितें म्हणटा काय म्हणाल तूं? आपल्याक गाळी सोडटा काय? म्हणलें ना रे बाबा, हांवें तुका कांयच म्हणूंक ना. हांवें फकत जेजू गुलो मारलो. काल म्हटलें थिंगासर प्रेयर चलतालें ब्रदर एडमंडाचें, तेन्ना थिंगा उतर आयलें एलोय एलोय लामा सबाक्तानी म्हणून. आनी हांवें जेजू गुलो मारलो. आनी जेजूक सांगलें, जेजू म्हाज्या फाटल्यान हांवें त्या गुंडा म्हणून ते मनीस म्हाज्या फाटल्यान लागले. गुंडा म्हणूंक ना तांकां, आनीक तांकां राग येतलो न्हू. हांवें म्हणलें जेजू म्हाज्या फाटल्यान लागले, म्हाका म्हणजे एक स्वताचें घर दी जेजू. कितें अशें मागलें म्हटलें. आनी जरी तर जेजू तूं म्हाका घर दिना जाल्यार ते पळय येयल्यात त्या मनशाच्या हातीन, त्या गुंडाच्या हातीन हांव मरता. हांवें सांगलें हांव तुमच्या हातीन मरून कबला, पूण हें घर म्हाका नाका. जेजू जेन्ना घर म्हाका दितलो तेन्ना म्हटलें वयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत म्हज्या भाव भयणांनी दुसऱ्या दिसा हांवें एक मनीस मेळ्ळो त्या प्रेयर मिटिंगेक आसलेलो. आमी त्या भावाचे मदें एडमंडाचे प्रेयर खंय चलता तेणी म्हाका सांगलें, रेजिना मुंडीन शेनवारचें कोंकणी आनी मंगळवारचें इंग्लीश चलता म्हणून. म्हज्या भाव भयणांनी हांव शेनवारचो थंयसर आयलो. थंयसर आयल्या उपरांत जायतो लोक सारको असो बोललो, देवाक आर्गां दितालो, वाखाणटालो. आनी तेन्ना हांवूय आर्गां दितालो, वाखाणटालो. तेन्ना ब्रदरान कितें सांगलें, जेन्ना तुमी प्रेयर मिटिंगी घेता तेन्ना एक कादेन, एक पेन्सील आनी पवित्र पुस्तक घेवन येयात. कितें कबार जालो. हांव बाजारांत गेलो जाल्यार एक बायबलाची शॉप, MPT इंस्टिट्यूट आहा थिंगासर एक बायबलाची आहलें. थिंगा हांव गेलो. हांवें म्हणलें बाबा, म्हटलें म्हाका एक पवित्र पुस्तक जाय म्हटलें. कोंकणी जाय म्हाका. मागीर तेणी म्हणलें कोंकणी ना, पूण हे लिपी कोंकणी आहा म्हणलें. हांवें म्हणलें नाका, म्हणजे देवनागरी कोंकणी म्हाका म्हणलें कांय करचें ना. म्हाका म्हणलें जेजूची इमाज दी म्हणलें. हांव ती घेता आनी वयता म्हणलें. ती घेवन हांव भायर सोदता. एक म्हज्या कानार आवाज आयलो आनी म्हाका जेजू एक कसो आवाज आयलो, रमाकांत तें पवित्र पुस्तक तूं घे, हांव तुका तें शिकयतलो. म्हज्या बाबीन तें पवित्र पुस्तक घेतलें हांवें. आनी तें पवित्र पुस्तक घेवन हांव
हांव घेवन म्हाका भावनी परत हांव ते प्रेम थिंगा येयलो जाल्यार पयलेंच उतर म्हाका कितें मेळ्ळें जाणा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 सोद पयली सोर्गीचे रात उपरांत तुका संवसारांतले सगळें दितलो. म्हाका भाव भयणांनी तें पवित्र पुस्तक हांवें घेतलें. पवित्र पुस्तक घेवन म्हाका आनी एक म्हणजे मॅथ्यू चॅप्टर 6:24 एका चाकराच्यान दोगा दुनियाची चाकरी करूंक जायना. ब्रदर एडमंडाक म्हटलें म्हाका म्हणजे क्रिस्ती जिवितान भितर सरूंक जाय. ब्रदर एडमंडान म्हाका सांगलें हांव तुका क्रिस्तांव जाय म्हणून जायनाका म्हणटा पूण एक काम कर, एक 8 दिसाचो रिट्रीट केरला डिवायन सिटीन वचून कर. हांव थिंग गेलो म्हाका भाव भयणांची. गेल्या उपरांत 8 दिसाचो हांवें रिट्रीट थिंगा केलो. केल्या उपरांत सगळें कावन्सिलींग कशें सगळें जालें. हांव हांगासर आयलो आनी घरांत सांगलें म्हणजे आमी क्रिस्ती जिवितान आमी सगळ्या भयण म्हणूंक लागली म्हाका ना तुका करून दिवचो ना, तूं क्रिस्तांव जालें जाल्यार हांव गोळ फास्ट घेतलो. म्हाका सगळी शिकोवन ती मेवलेली आनी ती सगळी शिकोवन गेल्या उपरांत कित्याक देवान जर आमकां रचला आपल्याच्या सारक्याची जेनेसीस चॅप्टर 1:26-27 सांगता जाल्यार कोणाचें आमकां भिरांत. हांवें डिसिजन घेतलें जुंव्यार हांव थिंगा आमचो एकलो रिचर्ड कायटो म्हणून आसलो ताका हांव मेळ्ळो. थिंगा हें करून बिशोपा कडेन बीन वचून सगळे पेपर सबमीट केले आनी सगळी फॅमिली क्रिस्तांव जाली. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत म्हज्या भावने हिंदुआ भाशेन हांव लग्न जालो तो फादर फ्रँक हार्बर सेंट फ्रांसीस शावर इगर्जेन थिंगासर हांव थिंगा म्हजें रेस्पेर केलें. रेस्पेर केल्या उपरांत म्हज्या भाव भयणांनी आमी इतली सारकी बरी. हांव पासून नेवीन म्हाका काम मेळ्ळें. हांव नेवीन कामाक लागलो जाल्यार फादर मायकला उदेशी एडवोकेट मायकल तेज्या उदेशी म्हाका नेवीन काम मेळ्ळें. नेवीन काम मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या भाव भयणांनी हांव रिटायर जालो. रिटायर जावन म्हज्या भाव भयणांनी म्हाका ते पयशे मेळ्ळे. हांवें एक डबल फ्लॅट घेतले हांवें थिंगा मांगरान एडिफाय स्कूल आहा थिंगा. म्हज्या भाव भयणांनी आयज आमी इतली खुशाल आसात, खूब खुशाल आसात. कोणाच्या रिणान ना कांय ना. सद्या आफ्टर रिटायर जालो. रिटायर जाल्या उपरांत हांव काम खंय करता न्हू इगर्जेन साकिस्तांवाचें काम करता. कितलो पगार पयलीं 5 आसलो तो मिगेल साकिस्तांवांतलो गेलो तेजो पगार म्हाका दिलो 8,000 तुवें म्हज्या भावीन जेन्ना हांव त्या पवित्र जाग्याचेर हांव काम करता तेन्ना म्हाका ते 80,000 कशे दिसतात. कोणाचें रीण ना, कोणाचें कांय ना. सगळीं आमी खुशाल आसा. म्हज्या भावान थिंगा आसतना पासून म्हज्या चेडवाक हांवें काजार केले. 1 म्हयनो 3 विकान म्हज्या चेडवाच्या घोवाक एक्सिडेंट जालो नावेली मेलो. लोक म्हाका म्हणले आरे तूं इतलें देवाचें काम करता तुका जावयाक कितलो हांवें म्हणलें देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव पळोवं जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनीक म्हाका सांगपाचें आहा पूण म्हज्या बाबांनी टायम ना, टायम थोडो आसा कळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आतां हांव फकत इतलेंच मागणें करता की जेजू तुवें म्हाका ओडून हाडला तुज्या पांया कडेन वचून आनीक म्हजी भाव भयणां जायतीं जाणां तांकांय बी ओडून हाडून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणांनी आमी एक गायन घेवया. आमी सगळीं पयलीं उठुया, सगळीं पुडुया आमी. जशें देवान म्हाका दिलें तेच भाशेन आख्ख्या संवसारांतल्या मनशा कुळाकूय फावो जावन आमी देवाक आर्गां दिवया. हात वयर काडून आर्गां तुका बापा आर्गां जेजू आर्गां पवित्र आत्म्याक दोनिया तुवें म्हाका दिलें तेच भाशेन संवसारांतल्या सगळ्या मनशा कुळाक फावो कर. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भाव भयणांनी जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता आमकां कसली भिरांत आसा. लूक चॅप्टर 17 येवन त्या सासवाच्या कळ्यांतलो बाबा जर आसत त्या झाडाक म्हणून दोरयांत पडचे पडटले. बस मागू कितें जेवतलो कितें खातलो कितें न्हेसतलो आमी बिलकूल हुस्को करपाची ना. कित्याक तो आमकां सगळें दितलो. सोद पयलीं सर्गीचे रात उपरांत संवसारांतले सगळे वस्तू तिका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी एक गायन घेवया. म्हज्या बाबणी कितें जेवतलो. एक्शन करूं ना, एक्शन करूं. Kiten jeutoloi, ani kiten nestoloi, usko kolinaka. Teruc na sorgico, mokal babojamco, soklenti tolodruka. Kiten jeutoloi, ani kiten nestoloi, usko kolinaka. Teruc na sorgico, mokal babojamco, sokleni tolodruka. Nodoro marun notrolartum pole, paria ruptolia suknyani borlole, ti pompina, ti lumina, ni kode borina, dori deutan kasai.
दोळ मारून नोंत्रोळार तूं पळे वाऱ्यार उक्तल्या सुकण्यांनी बोडलोले ती बोंपिनात ती लुविनात आनी कोडे बोरिनात तोरी देव तांकां सांगिना कितें जेवतलोय आनी कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका देव रोचना चोरगीचो मोगाल बापूय आमचो सगळें दितलो तुका सगळें दितलो तुका सगळें दितलो तुका Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गा बाबा गार्गा जेजू अर्गा पवित्र आत्म्या hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मोगच्या बाबिनानो हो वेळ जावन आसा पवित्र आत्म्याचो पवित्र आत्म्याक मोगच्या बाबिनांनी आमी आमच्या काळजान मनान कुडी आत्म्यान घेवंक सगळी आमची कूड आनी आत्मो पवित्र आत्म्याक भेटोवया खंयचो पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो सायबीन मायेचे देवलेलो लूक चॅप्टर 1:25 वडील गाब्रिएल आन बडयान सांगले पवित्र आत्मो येतलो आनी तूं भोव वर्त देवाची आवय जातली तूं जेजूक जप दितली जो पवित्र आत्मो जेजून आमकां भासायलो जॉन चॅप्टर 14 आनी 15 वडील हांव तुमकां आनी एक शाराती धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें दाखयतलो शिकयतलो तो पवित्र आत्मो मोगच्या भाव भयणीक त्याच पवित्र आत्म्या उदेशीन मारिया मागदालीन आयज सांगतीन जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगच्या भाव भयणी 2023 वर्सान आमकां जेजून आनी एक वरस फावो केला ते वरस मोगच्या बाबने निर्फळ जावंक दिवचे न्हू आमच्या खाशा दिसान वचूंक आमी पवित्र आत्म्यान भरुया जेन्ना पेद्रोन पयलेच फावटी देवाचें उतर पवित्र आत्म्यान बरोवन परगट केलें तेन्ना 3000 लोकांनी त्या उतराचेर भावादलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगच्या बाबने देवान आमकां एक संधी दिली ह्या क्रिस्ती जिवितांत पवित्र आत्म्याची कृपा घेऊया पवित्र आत्म्या उद्देश आमचे सगळे जिवीत आम्ही बदलूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे हात साधुके करून एक गायनात पवित्र आत्मा घेऊया मोगाल आत्म्या मागता तुझ्या मोडान आनी शोभते तुझे शांती ये बुद्धिमानच्या भुरग्यांक ये नवी दिश्ट्यूंक कोट्यांक ये स्वताय म्हजे बोळ्यो ये म्हाका तुज्या ये सोरी मोरी ओडोड्या ये तोगलोल्या या ओत्म्या ये तुझी शोकी योनाता हात लावन म्हाका बेगोय सोगल्या हालेलुया सगळी हालेलुया ये पवित्र आत्म्या आमच्या काळजा मनान कुडी आत्म्यान आम्ही सगळी ओशीर दरवाट्यांतल्यान भितर चलूंक ये पवित्र आत्म्या तुजी गोठाय आनी चौकट्यांनी बोल हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. या वेळार मोगच्या भाव भयणांनी आमची कूड जावन सा पवित्र आत्म्याचे मंदिर आम्ही बसूया आनी तेच भाशेन न्हू जेन्ना तुमी उतर आयकतले पवित्र आत्मा आमकां सुचयतलो कितें नाल्यार कितें आनी तेन्ना न्हू आमी म्हणचे सायबा म्हजे काकूत हांव चुकलां म्हाका बोगस
सायबा म्हाका एक नवो मनीस कर हेंच हांव सोडटा तुमकां देवाचें उतर आयकूंक. The woman caught in adultery. While Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and began to teach them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and making her stand before all of them, they said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They said this to test him, so that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her." And once again he bent down and wrote on the ground. When they heard it, they went away one by one, beginning with the elders, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, sir." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go your way, and from now on do not sin again." Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतां देवाचें उतर आयकलें आनी ह्या देवाच्या उतरान आमकां मेवलें देव आमचो कितलो काकूटसार म्हणून. आमी आतां गीत गायतले हांव, कितलो मोगाळ आमचो देव, कितलो मोगाळ. आनी कितें आमी आयकलें काय, एक वड म्हणल्यार बाय तुजेर कोणेंच फातर मारूंक ना, तुजेर कोणेंच फॉर्मोण मारूंक ना, हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारूंक ना, हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारना. मोगाळ भाव भयणीनो, पातकाचे परिणाम जावन आसा मरण. एक्चुली म्हाजेर न्हू जायते फातर पडपाक जाय आसलेले, कित्याक ल्हान आसतना कांय अशें पातो करून नासतना नासलो हांव. सारकें म्हणल्यार जायती लॉस भोगपाक जाय आसलें हांवें, जायते फातर म्हजेर पडपाक जाय आसलेले, पूण म्हजेर पडोंक ना. आनी केन्नाय आमी न्हू नियाळ करूंक जाय, सायबा म्हजेर फातर कित्याक पडोनाय ते. लॉस भोगपाक हांवें जाय आसलेली, कित्याक म्हाका लॉस जावंक ना. म्हाका परिणाम जावपा आसलो, म्हजेर कितें तरी वायट येवपाक जाय आसलेलें, म्हज्या भुरग्यांचेर कितें तरी येवपाक जाय आसलें, पूण सायबा तशें जावंक तुवें निर्मूक ना. कोणें घेयलें काय हें सगलें? आनी आमी पयलें तें शेवटाक कशें जेजून आपल्याचेर घेयलें तें. आनी ताका लागून न्हू हो मोग आमी अणभवता जेजूचो. आनी आमी गितांतल्यान म्हणुया, कितलो मोगाळ. सगळीं आमी उबी रावया आनी हें गीत घेवया. आनी कितें आमच्या मनान उगडास येता न्हू, इल्लें इल्लें चुकी आमचे, सायबा तुज्या पांयां बगलेक येता, बोगस म्हाका तुजो तूं भोव मोगाळ सुनिया. Kitlo mogal doyan Tuhan sode. Kakutsan mogal Tuhan sode. Kitlo mogal doyan Tuhan sode. Kakutsan mogal Tuhan sode.
वयर काड सगळी बराबर आमचे खातीर तूं खुर्साचेर मेरो नवें जिवीत दिवं पुनर जीवन जालो आमचे खातीर तूं खुर्साचेर नवें जिवीत दिवं पुनर जीवन जालो सगळी हात वयर काड आणि पाप Duka argadita, duka inwastita, Alleluia gayon kota, tu somaimo, Dokta sasna chasasna, tu somaimo, सगळी बरोबर आम्ही एक अर्गाची भेट देऊया आमच्या जेजूक हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू प्रेज यू जीसस महिमा तुका वाखाणणी तुका